काश्मीर वेली पहलगाम हे सुंदर प्लेस आणि तो पळोवपा खातीर संबंध भारतांतलेच न्हय तर जगांतले लोक आणि जो प्रकार पहलगामाक 8 दिसां पयलीं घडलो तो निंदनीय आसा. ज्या ISI लोकांनी दरोडेखोर केलो त्याचे पेक्षा वयले दहशतवादी ह्या लोकांनी हें केलें त्या बद्दल मोगो पक्षान ऑलरेडी निशेध व्यक्त केला तांचो सगळ्या बरोबर पाकिस्तानात. ध्यानी मनी नासतना जे लोक पहलगामाक गेले त्यांची ही अवकाळ आयली आणि कुटुंब मुखार तांकां गुळयो लायले. इतले वायट आणि कांय नासचें ना हेच्या पेक्षा. कुटुंब मुखार तांकां मारप, भुरग्यां ल्हान भुरग्यां मुखार मारप हेचे सारकें वायट आणि मुखार वचूंक शकना. आणि इतलेंच न्हय तो एक निंदनीय प्रकार तांणी जो केला तो भुरग्याक ताणें एका बापायच्या ल्हान भुरग्याक 3-4 वर्सांच्या भुरग्याक त्याच्या छातीर बसून ताका घट्ट बांदिल्लो हें अति निंदनीय आसा. आणि ह्या सगळ्याचो विचार केल्या नंतर माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जे कितें डिसिजन घेता ताचे फाटल्यान भारतांतलो प्रत्येक मनशान तांकां सपोर्ट दिवपाक जाय. राजकारण आणि बाकीच्यो गोश्टी अशा वेळार कुशीन दवरता. आज जे कितें कोण कितें उलयता पळय ते बरोबर न्हय. कारण व्हिडिओ प्रसिद्ध जाल्या की आप हिंदू है काय म्हणून हम हिंदू है तो बाजू में रहो हे जेन्ना अश्यो गोश्टी घडटा तेन्ना कोण जे पळय हेचेर उलयता तांकां पयलीं भारतांत रावपाक दिवपाक जाय. हें म्हजें सामकें प्रामाणीक मत. कारण भारताचेर प्रेम ह्या लोकांचें ना अशें नाका. मागीर तो काँग्रेसमय आसूं किंवा इतर पक्षाचो मागीर. दुसरी गोष्ट अशी आसा की माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन काल होम मिनिस्टर अमित शाह आणि त्याच प्रमाणे आमचे डिफेन्स मिनिस्टर ह्या तिगांनी मिटींग घेवन ठरयलां जे संबंध पावर आसा ती आमच्या मिलिटरी फोर्स नेव्ही आनी एअरफोर्स अशांक दिवचे म्हणून. आनी तातूंत आमी कोणीच इंटरफियर करना. हें एक बरें डिसिजन माननीय पंतप्रधान घेतले त्या बद्दल त्यांचे हांव अभिनंदन करता. आणि येणाऱ्या काळात 1 तारखेनंतर ज्यो गोष्टी मुखार वतल्यो ताका सगळ्यांनी सपोर्ट मन भरून करपाक जाय. कारण हो घात आज जरी ट्युरिस्टांचेर जालो तो फाल्यां खंयी जावंक शकता आणि त्या खातीर सगळ्यांनी प्रिपेर रावचें. कारण अश्यो गोश्टी पासून प्रत्येकान सावधान आसपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आणि अशा लोकां पासून सावधान आसचें गरजेचें आसा. आनी त्याच बरोबर हांकां डिटेक्ट करून हांकां मिलिटरी कडेन दिवपाक जाय. तेंय आमच्या लोकांनी करपाक जाय.